बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. इश्टानो, आयज स्थान पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे परबेक लागशिल्ली तयारी सुरू करता. अशें आयज आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करता. ह्या समारंभात सुम्या जेजून मिसाचे बेटेची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी एकामेका सोवे प्रिती मोगान जीवन आज्ञा दिली. हाचो आमी उगडास करता. जेजू महायाज्ञिक कसो निमाण्या जेवणार उंड्या सोऱ्या वरवीं आपले मांस रगत वांटून मिसाची बेट आनी याज्ञिकपणाची स्थापता, तशेंच शिसाचे पांय धुवन प्रिती मोगाची आज्ञा दिता. हे मनान दवरून आयच्या मिसाचो विशय हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचे. मिसाची बेट जेजूच्या उगडासाक करून आमचे जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक ओरपून याज्ञिकी सेवा आमकां देखीवन जावं आनी प्रिती मोगांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावं संतोशान हो आयचो समारंभ करुया. हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचे. कसली देख काय? निमाण्या जेवणा वेलो जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी देख तांकां दवरली आनी एक मोगाची आज्ञा तांकां दिली. हांवें तुमचे पांय धुल्यात तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुवात. एकामेकाची सेवा चाकरी करात. तरेच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां जणेकल्या कृपा बळ आनी सेवे चाकरेचे मोन दी म्हूण मागुया. जायते पावट मिसाचे बेटेक फावो तें मोत आमी दिवंक ना. याज्ञिकांक फावो तो मान दिवंक ना. एकामेकाची सेवा करूंक आमी जायते पावट सेवे चाकरेचे मोन दवरूंक ना. तेंच जाल्यार म्हाका कित्याक पडला असलें धोरण घेवन रावल्या. ह्या असल्या चुकीचे आनी पातकांचे बोगसणे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातके सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सदोबाज्यान आमी आयच्या दिसा मोहिमा गायतेल्यो, गांठो वाचतेल्यो आनी मागीर गांठो आयजतान बंद जातेल्यो. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, आप कुशेन मोरोण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान आपलो शीब मेर नासलोलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणे जेवण केले आनी ते संवसार सोरोपुर्यान नवे बलिदान कशें आमी कोच्चे म्हूण ताणें फरमायले. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हडट्या गुटांतले तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बोधतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोरान इजिप्ताच्या देशांत मोइजेजाक आनी आरोनाक म्हटलें, सगल्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार तांणी आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक
हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जोण एकलो कितले खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नासलोलो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचे इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दाराच्या दोनूय कवड्याचेर आनी उमऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. बेगीन बेगीन तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगल्या माळगोड्यांक जिवेशी मारतलों, मनशांक तशें जनावरांक. आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरमतल्यात, संस्तीचे संस्ती. देवाचें उतर हें. Untuk jawab setolong kaum. Sorves por
तुजें बलिदान भेटयतलो सोबे माजर सगळे ताचे पुरजे मुखार सोर्बेस पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो सबब in वासनेची काल क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वाटो दिता. दुसरें वाचप बागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकोण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. हें म्हज्या उगडासा कुरात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक कुरात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगोट करात. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावया. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पास्कांचे पोरबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपुर्नायेन ताचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घालें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा थान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एक तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. हांव करतां तें तुका आतां सोजमोना, पूण मागीर सोजमोतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदेंच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमा पेद्रून पोर्तिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नान. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें,
सगळे तुमी नितोळनात. तांचे पांय धुवन जातोच आपल्या गोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो आनी ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सजमल्यात मू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, तरी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी कोच्चे. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान एक प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो एक मिशनार पाद्री मिसांवच्या गांवांत वावुरतालो. हो पाद्री आपल्या जिविताची गोवायकी दिता. तो म्हणटा आपूण गरीब कुटुंबांत जल्मलो, माय क्रिस्तांव जाल्यार पाय हिंदू आसलो. पायक हिंदू कसो जियेल्लो जाय आसलें जाल्यार माय क्रिस्ती धर्मांत वाडलेलो जाय आसलो. आनी म्हणटालो म्हजी माय सदांच म्हजे पासत मागताली. पांय आसना तेन्ना जेजू विशीं जायतें सांगताली. आनी हो भुरगो आसतना पाद्रीच्या इस्कॉलांत वेतालो म्हणटोच तो केन्नाय पाद्रीच्या इस्कॉला लागीं इगोज आसलेले इगोजेन लिपसोरिया भितर सोदतालो. कोणाक कळो नासतना घोडे भितर सोदतालो. मीस चालू आसले जाल्यार तो याज्ञिका वयर काडलेलो तेन्ना म्हाका त्या उंड्यांत याज्ञीक उंडो वयर काडून जेजूक वयर काडटा तेन्ना ताका खंय जेजूचें रूप दिसतालें. हो जेजू म्हाका सदांच मिसाक ये म्हूण सांगूंक सोदतालो. आनी हें ताचे मनान आयलें आनी हे भाशेन म्हणटा तो आपल्याक पाद्री जावपाचें आपोणे आयलें आनी आपूण पाद्री जावंक पावलो. आपलें जिवीत म्हणटा ह्या जेजून म्हजो सोबा आनी म्हजें जिवीत बदल्लें. आनी दोन दिसाचे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन तो हे भाशेन आपल्या आपोणे स्विकारता आनी आपल्या आपोणे शार्ती पावयता आनी एका दिसा पाद्री जाता, मिशनार पाद्री जावंक पावलो. ताचो हावेस आसलो पाद्री जावन मिसान जेजूक दुसऱ्यांक वांटूंक. आनी आयज पाद्री कसो मिसांवाच्या गांवांत तो वावुरता. प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो आयज आमी निमाण्या ब्रेस्तारा हांगासर भेटेंत वांटो घेवंक आयिल्लीं आसा. आयची वाचपां आमकां ह्या आयच्या दिसाचो समोरोम आमच्या दोळे मुखार दवरता. पयलें वाचप आमी आयकलां, सुट्टेचें पुस्तक हांवेलें वाचप कोण भाशेन पास्काचें जेवण इस्रायल पोरसां करतालीं. देवान दिल्ली सुटका एका जेवणांतल्यान ते एके भाशेन समोर उमताले. मेंढरो करताले आनी ह्या मेंढऱ्याक सांबाळून दवरताले. कोत नासलेलो, मिरी नासलेलो दादल्या लिंगाचो आनी ताचो मागीर ताचें जेवण करून कोडी भाजी घेवन कोमेर नासलेली भाकरी घेवन हें तें जेवण करताले. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो आमकां उगडास केला. जेजून उंडो घेतलो, बापाक तीन वाचलो, तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक म्हणलें, घेयात हें म्हजी कूड. पात्र घेतलें रगत आनी हें घेयात हें म्हजें रगत. नव्या कराराचें
सासणेक कोराराचें रगत आनी तांकां हुंडो आनी सोरो दिलो. आपले स्कूड तांकां ह्या जेवणांतल्यान आमकां वांटले आनी वांट्टा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू जेवणान आसतनाच उठलो आनी शिसांचे पांय धुले. आनी पांय धुता आसतना आमी पळयता कोण भाशेन ताणें पांय धुले तेन्ना, सायबा तूं म्हजे पांय धुताय? वय, हांव तुजे पांय धुयना जाल्यार तुका म्हजे सांगाता कांयच ना. आनी हे भाशेन ताणें पांय धुले शिसांचे आनी शिसांक ताणें आपली देख दवरली आनी म्हटलें हांवें तुमचे पांय धुल्या गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुल्या जाल्यार तुमकां देख दवरल्यात. तुमी तशेंच करात, एकामेकाचे पांय धुवात आनी ती प्रिती मोगाची आज्ञा जेजून तांकां दिली. न्हूच प्रिती मोगाची आज्ञा दिली, पूण आपल्या जिवितांतल्यान तो चाकोर जालो, सेवक जालो आनी तांचे पांय धुवन ताणें ही देख तांकां दवरली. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा आमी 3 समारंभ करता. पयले सुवातेर पवित्र मिसाची भेट स्थापली. मिसाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो. आयज काल घोडे आमकां पॅन्डेमीक सिट्युएशनान मिसां पळोवंक मेळोंक ना, वांटो घेवंक मेळोंक ना, पूण जाय ते तरेन मास मिडिया वरवीं तातूंत आमी वांटो घेतला. घोडे वर्च्युअल वांटो घेतला, पूण आत्म्यान जेजूक आमी एकवटल्या. देवाचें उतर आमी आयकलां आनी हे भाशेन मिसांत वांटो घेवन आमी देवाची भोक्ती केल्या. देवा सगळे आमचो मोग दाखयला आनी आमचे धर्माची व्हडल्यांतली व्हड मिसाची भेट, पास्कांचो समारंभ, जेजूचे जिवीत, मोर कोश्ट आनी मरण आनी पुनर्जीवन हो पास्कांचो गूट, हातून आमी घोडये वांटो घेतला आनी जेजूक आमी एकवटल्या. दुसरे सुवातेर आयच्या दिसा पाद्रीपण घडलेलो दीस देखून पाद्री आयच्या दिसा खुशाल जाता. देवान आपल्या याज्ञीकपणांत वांटो दिला, मुणयारपणांत वांटो दिला आनी हे ताचे सोडवणेचें कार्य फुडें व्हरूंक आपलो सहभागिली कसो वेंचून काडला. आनी हे आपोणे जावन आसा याज्ञिकी एक व्हडल्यांतलें व्हड व्हडटें देणें. कित्याक आमकां एक पाद्री कसो आमी ताका कसो पळयता गाय आनी पाद्री कसो आमी ताका कसो अनुभवता गाय. वॉट मेक्स ए स्पेशल प्रिस्ट, कितें पाद्रीच्या जिवितान आमी अनुभवूंक जाय एक उक्तें काळीज, एन ओपन हार्ट, ए लिसनींग इयर जो आमकां आयकता, ए लव दॅट कम्फर्ट्स जो मोग आमकां दिता, ए कॅरींग वे जो आमचो परामोस करता, ए थॉटफूल डीड एंड ब्रिंग्स चियर तो आमचे सगळे बरी कोरणी आदारता आनी आमचे सगळे आमकां खुशाल करता. ए फेथ दॅट प्रेज जो भावार्थ आमचे खातीर मागता, आमचे गरजो देवाक उबारता, देवा मुखार घालता. जेन्ना आमच्यो गरजो तो देवाक उक्त्यो करता. ए वॉक दॅट इज ट्रू जो आमचे बरोबर जिवीत जियेता, स्वताचें जिवीत. ए लायफ दॅट्स ब्लेसीस तो आमचेर आपलो देवाचो आशिर्वाद आमकां दिता आनी आशिर्वाद आमचेर घालता. जो आमचे सगळे देवाची खुशी पळयता आनी देवाच म्हणलें बरें तें आमकां सोदता आनी मागता. तरे भाशेन याज्ञिका सगळे आमची वागणूक आनी याज्ञिका सगळे आमी पळोवंक गरज.
आनी हे भाशेन याज्ञिकाच्याय याज्ञिकपणांत आमी वांटो घेवंक आयज काल जायते याज्ञीक पिडेंत आसात तांचे खातीर मागुया. जायते याज्ञीक मरून गेल्यात, फाटल्या दिसांनी जायते जाण मेल्यात, तांचो उगडास करून तांकां तांच्या आत्म्यांक शांती मागुया. जायते जाण घोडये पिडेंत आसात, तांकां पेखोवणी मागुया आनी बरी भलायकेन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. तिसरे सुवातेर आयच्या दिसा आमकां जेजू देख दवरता, सेवे चाकरेची देख आमकां दिता. गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुल्यात, तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुवात. आयज काल आमी पॅरीश कावन्सिलान आसाव, जावं आमी वॉलंटियर्स कशीं वावुरता, जावं घडये आमी आमच्या समुदायांनी वावुरता, हे सगल्या आमच्या वावराक जेजू आमकां देख दिता. हे सेवे चाकरेचें मोन आमी आपणावूंक आनी हे सेवे चाकरेच्या मोनान एकामेकाची आमी सेवा करूंक. जेजूय म्हणटा, हांव सेवा घेवंक येवंक ना पूण सेवा करूंक आयला. तर हे आमकां सगल्यांक हे सेवे चाकरेचें मोन गरजेचें. जेजूस आमकां देख दिता. तर एकामेकाच्या आदाराक, एकामेकाच्या गोरजांक, एकामेकाच्या वायट बऱ्यांत वांटो घेवंक, एकामेकाच्या गोरजांनी आमी आदार दिवंक, एकामेकाच्या आकांताक पावूंक गरजेचें. हेंच तें सेवे चाकरेचें मोन म्हणटा तें हेंच. त्रासान पडलेल्यांक, गरजेक सांपडलेल्यांक आमी पावूंक. होच तो मोग जेजो आमकां वांटूंक आपयता. हीच ती सेवा एकामेका सोबें दिवंक आमकां आपयता. आनी हे भाशेन खऱ्यांनीच आमी ताचे शीस, खऱ्यांनीच आमी ताची पाटलादारां कशीं जियेतल्या. तर हेंच आमकां जण एकल्याच्या समुदायान आमी जाणा वांटो घेता. जायते आमचे भाव भयणींक गरजो आसा, जायते आमची भाव भयणां त्रास कोर्स काडटात, जायते आमची भाव भयणांक आदार जाय, जायते आमचे भाव भयणांक आकांताक सांपडलेलीं आसा. असल्या सोबें आमी हुस्को दाखोवंक, असल्या सोबें आमची सेवा दिवंक जेजू आमकां आपयता. हे सेवे चाकरेचें मोन आपणावून एकामेकाचे पांय धुवंक, एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक आयच्या दिसा जेजू आमकां आपयता आनी नवी आज्ञा आमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. तर ह्यो तिनूय वस्तू आमच्या दोळे मुखार दवरून मिसाचे बेटे सोबें आमचो हुस्को, मोग आनी मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक आमचे प्रयत्न आनी मिसाचे बेटेचें मोल वो व्हडतेपण ओळखूंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. तशेंच पाद्री सोबें मोग आनी याज्ञिका सोबें हुस्को दाखोवंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. तशेंच सेवे चाकरेच्या मोनान एकामेकाच्या गोरजांक आदारांक पावूंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया.
उबी रावया आमच्यो गोजो आमची मागणी आमचे आवडे ओत्रेक स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. म्हज्या मना पोरमणे चलतात तसले गोवली हांव तुमकां दितलो. ते तुमकां जाणवायेन आनी विवेकान चोरयतले. आमच्या याज्ञिकांनी जेजू बऱ्या गोवल्या भाशेन उर्बेन आनी कुशालकायेन आपल्या शेल्यांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली न्हय पूण पोचेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचे सवें सासनीक जिवीत आसा. मिसाचे भेटेन वांटो घेवन जेजूचो मोग आनी बरेपण अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. सगल्या वेळार दुसऱ्यांची गरज उलकून ल्हानविकायेन आनी मोगान सेवा करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. मिसाचे बेटेचो मोग करुया. जो पावलो दुसरो म्हणटालो मिसाचे बेटे विशीं, इन दॅट लिटल होस्ट इज द सोल्युशन टू ऑल द प्रॉब्लेम्स ऑफ द वर्ल्ड. तसोच पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटालो मिसाचे बेटे सोवे, देर इज एन अर्जंट नीड टू रिटर्न टू ए नॉर्मल एक्सपिरियन्स ऑफ क्रिस्टियन लायफ थ्रू द फिजिकल प्रेझन्स ऑफ द फेथफूल एट मास. तशेंच याज्ञिकाचें व्हडटेपण वाखाणुया. जो आमारी व्यानी म्हणटालो, ए प्रिस्ट इज नॉट ए प्रिस्ट फॉर हिमसेल्फ. ही डज नॉट गिव एब्सोल्यूशन फॉर हिमसेल्फ, डज नॉट एडमिनिस्टर सॅक्रिमेंट्स फॉर हिमसेल्फ, ही इज फॉर अदर्स. तशेंच पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटालो, सपोर्ट युअर प्रिस्ट विथ युअर लव एंड प्रेयर, that they may always be shepherds after Christ's heart. तिसरे सुवातेर प्रिती मोगान एकामेकाची सेवा करुया. There is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others. तर एकाय तत्व आमच्या दोळे मुखार दवरून मिसाचे भेटेचो मोग, याज्ञिकाचें व्हडटेपण तशेंच सेवे चाकरेचें तेणें आमकां मागुया. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं Spirituita
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोशनारा आमी तुका दिन वाचता चवदारपणान ती आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता प्रे तुमी दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोशनारा आमी तुका दिन वाचता चवदारपणान ती आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिमोन जातलो. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान पातकांची दूख धरून तुका आमी हें बलिदान भेटयता तुका मानता तसलें जावं. प्रेदेच्या बापा जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद आमी समोर उमता तितले पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलून व्हरताय देखून भोगतीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काड्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो योद ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी कोची म्हूण ताणें आमकां आज्ञाक दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा. आमचे पासत वारयलोले ताचें रगत पिवन आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदी तो पराधीन जालो ते राती ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, धोव्या आनी सासणे कोराराचे रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबाळताचो गोठ पोरगोटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पळजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिजे पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मिसाचे बेटेची भोगती, याज्ञिकाची वाखाणणी आनी प्रिती मोगाची आज्ञा सदांकाल तांचे सवे आमचो हुस्को आनी आमचो बाबाट तीर करूंक आनी जियोंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान बापणान शांती दिवया.
होच तो जेजू आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या कुडी रोगता मासांतल्यान आमचें जेवण आनी खाण जाता. ह्या ताच्या जेवणांत तूं वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. सौर पदवीदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गेच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. परोम संस्काराक जाग्यार व्हरून दवरतल्या आनी पुस्तकांत वांटो घेतल्या. हांगासरूच भितरच पुस्तकां काडून आमी मागीर वयर भितर घालतल्या. आयज परोम संस्काराक बोजवण एपोरी जातली. 8 ते 8:30 फातिमा सायबिणीचो समुदाय, सावत सायबिणीचो समुदाय, पवित्र आत्म्याचो समुदाय आनी रुजाय सायबिणीचो समुदाय. 8:30 ते 9 नेसेसिदाद सायबिणीचो समुदाय आनी पवित्र कुस्साचो समुदाय. 9 ते 9:30 बागयोन दुमिगाचो समुदाय आनी बागयोन रॉकीचो समुदाय. 9:30 ते 10 आंकवार मारेचो समुदाय आनी बागयोन तांतोनीचो समुदाय. फाल्यां 2 तारीख जेजूच्या कोश्टा मोर्नाचो सुंक्रार सकाळीं कुर्साची वाट 7 वाजता. माडावळ करूंक पिरगोस गौडीक सभा आनी सेवा धर्मीक समिती. उपरांत देवाचे काकुतीचे पयले नोवेन सुरू जाता. सांजे सोबदाचो सेवाधर्म, पवित्र कुस्साची बोसवण आनी पवित्र जेवण सांजेचो समारंभ सांजे 4 वाजता सुरू जातलो. आनी हेर दिसांनी काकुतीचे तेस आनी नोवेन मिसा आदीं जातली 7-10 वरांचेर हेर दिसांनी फुडें. फाल्यां पुरसां फकत कॉन्फ्राद्यांक घेवन इगोर्जेच्या आदारार जातले. तर ह्या खातीर सगल्यांनी आपल्यो गाडयो खाला दवरच्यो, ग्रावंडार व्हरून दवरच्यो. कोणेच गाडयो वयर हाडच्यो न्हय. संस्काराचे गायन करुया.
Sasna, sasna. Part 25. सगल्यांनी भक्तीपणांत वांटो घेतलो देखून सगल्यांक तुमकां शाबासकी दिता. आनी खेरीत दिनवास आयचो कोयरांत बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या खातीर कोणी आनी सवेल्यो आनी आयज कोयरान आसा तांणी बरे भाशेन गायन केल्ल्या खातीर तांकां दिनवास. तशें जायते जाण वावुरल्यात हो आयचो दीस हो समारंभ करूंक साफाय सुफाय केल्या तांकांय आमचे दिनवास. तशेंच फेलिक्स रेमेडियस ह्या आमच्या भावाक आनी ताच्या कुटुंबाक आमचे दिनवास. नवो सावंड सिस्टम आमकां सेट करून दिल्ल्या खातीर तांचे दिनवास. ताणें म्हटलां आपल्या खातीर आनी आपल्या कुटुंबा खातीर माग, तर तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया.